मार्का प्रमाणे सुवार्ता अध्याय 7 पूर्वसांचो रिवाज्यो। एक फावटी जेरुसलेमा थावन आयिल्ल्या फारिसेवांचो पंगड आनी शास्त्र्यांमदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले। तवळ ताच्या शिसांमदले थोडे बश्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात तें ताणें पळयलें। फारिसेव आनी जुदेव सकाळी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात। पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळतात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात। कोपां, मडक्यो आनी काश्यांची आयदनां धुवची। तशें जाल्ल्यान फारिसेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपट्यानो, सहजतें इसाया प्रवाद्यान तुमचे विशयांत प्रवाद करन म्हणलें, ही परजा आपल्या वंठांनी म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचे काळीस म्हजे थावन जायतें पयस आसा। व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात। देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडून सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात। उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात। पळया, मोइजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी। जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दिसय। तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आधार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक काणयेक म्हूण भेटोवन दिलां। तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसली कुमक दिवंक तुमी आडवारतात। अशें तुमी पाळन आयिल्ल्या रिवाजा वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात। असले हेरी जायते तुमी करन आसात। मनशाक मेळयतात त्यो वस्तू। परत्यान एक फावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी सोमेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया। भायर थावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशा थावन भायर येता तें मनशाक मेळयता। जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शिस येवन ते वपारीचो अर्थ विचारी लागले। तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरांवरी समजून येनातलेले कितें? भायर थावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना, हें तुमकां समजना काय? कित्यांत जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बागार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता। अशें सर्व खाणा शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें। आनी मुंदारून तो म्हणालो, पूण
मनशाचे भितर थावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर थावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत थावन भायर सरता तें हें खोट्यो आलोचना, प्रद्वार, अनैतिक संबंध, चोरी, खून, व्याभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मोसोर, निंदा, गर्व आणि पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशांचे भितर थावन भायर सरतात आणि ती मनशाक मेळयतात. कानान घालन स्त्रियेचो भावार्थ. जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशयांत कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरूंक जालें ना. ताचे विशयांत एक स्त्रियेन आयकताच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक देंवसार लागलो. ती एक अणभवार्थी, जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपले धुवेक लागलो देंवसार धांवडाय जाय म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशे जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो सामान न्हय. ती जाप घेवन म्हणाली, तें नीज धन्या. तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पोंदाक आसलेलीं सुणीं खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असले जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचयत. तुजे धुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदोन आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटलो. जेजू एक भेऱ्या मोन्याक बरो करता. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गालिलेया सरोवराचे थडेक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरे जाय म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाथा, म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फर्मायतालो तितले चड ती गाजयत गेली. आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. आमेन.